आयज आमी कितें म्हणून आमच्या मनांत रिगोयता जें देवान आमकां सांगलां तें एकल्यान जो पोरको आसलेलो ताणें देवाक दिनवासून जेजूच्या पांयां पडून ताणें ताका मान दिलो. आमी खूब बरेपण देवाचें अणभवता, मागलेले आनी मागिनासतना फुड्यान तो आमकां दिता, ताका दिनवासून येता आमी. पूण आयज आमी ताकाच न्हय, पूण जें आमचेर वायट कोसळटा तेन्ना आमी ताका दिनवासया. तुमी म्हणटले कित्याक लागून? कित्याक तातूंतल्यान तो आमकां आनिकूय बरें करतलो, दाखयतलो आनी आमची वाड करून घेतलो. कसली वाड? आमी जेजू सारकी ओदीक जातल्या. जेजू देवाचो पूत, सगलें ताणें बरेंच केलें, पूण ताका हे भशेन लोकांनी भायर आयलो. पूण ताणें भायर आयलो म्हणून आमकां सोडूंक ना, ताणें आमकां आपणायली. कित्याक हें ताचें मिसाक आसलेलें. तर हे भशेन आमी जेन्ना दुसरें आमकां कितें वायट म्हणटा करता तेन्ना देवाक आमी पयलीं दिनवासया, कित्याक हातूंतल्यान ताची महिमा आतां आमकां ताकाय अणभवूंक मेळटली. कशें करतलो तो? पयले वाचपान सांगलां, जेजून आमचे पासत आपलें जिवीत वारयल्लें आसा आनी हें जिवीत ताचें आमकां दिलेलें आसा. तर आमच्या आत्म्यान ताचो आत्मो एक जावन आमकां ही घोटाय तो दिता. ताचो पवित्र आत्मो दिता. कितें म्हणून कितें करूंक, कशें भशेन वचोंक, तें सगलें हें भितरल्यान आमचें सगळें घडटा. ताका लागून म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, फकत आमच्या चिंतनांनीच न्हय, पूण चिंतना भायर जेजूच्या सांगाता आमचें जिवीत सारूंक आमी शिकोंक जाय. नाजाल्यार कितें जाता, चिंतनांनी फकत एक मर्यादीत संरचना, स्ट्रक्चर आसा, तातूंतच आमी घुंवता. तातूंत भायर सरली की ना हे भशेन ताका दिनवासून तेन्ना एक नवो संवसार आमकां निर्माण जाता आनी आमी वावरताच्या दोळ्यांनी पळोवंक लागता. आनी हांगसर पवित्र आत्मा आमकां दाखयता कशे भशेन आमी जेजूच्या एकवटान हे वस्तू करूंक जाय पळय त्यो. ही कृपा आमकां मेळिल्ली आसा. भाग्यवान फ्रांसिसा वरवीं आमकांय ताणें खूब दिलेलें आसा आनी जेजूच्या जिवितान आमी जियेता. तर आमी देवाक जेजू पासत दिनवासया आनी सगळ्या सांतां पासत, कित्याक ताणें जेजूच्या एकवटान आपलें जिवीत सारून ते सांत भोग जाले. तेच भशेन आमकांय ही संदी न्हयच जेन्ना आमकां बरेपण मेळटा, पूण बरेपण मेळत. ते कोड आसलेले, तांकां सगळ्यांनी भायर आयिल्ले, पूण ताणें जेजूक उलो मारलो, जेजून ताका नितळ केलें. तेच भशेन आमी मारया, आमच्या हात अशें उंडयेन धरया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत येता, ताका आमी आजीर जावया. ताच्या नांवान सगळें भितर आहा तितलें भायर काडया. जेजू 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 जेजू. हे पुरी सुस्कार काडपाक जाय पुर्यान भितर आसा तितलें ताच्या नांवान भायर काडलें की ना, तो आमकां कितें चलता, कितें घडटा ते भशेन भितरल्यान आमकां जाणवायेन भरतलो. बरीत आसा, पूण आजीर जावया.